आमकां सगळे आमी बाजारान फुलां विकता पिपळा पेडा कडेन आयज ते आयले आनी म्हणपा लागले तुमकां आयज धांवडयतले काडटले हांगा फुलां इतको मेवपाना आतां म्हणून 3 सुमार आयिल्ले मागीर ते म्हणपा लागले थोडी फाटी वसा आनी ना जाल्यार हें करा म्हूण सांगपा लागले मागीर ती सगळे आमी म्हणलें आतां कितें करपाचें मागीर म्हणपा आमी म्हणलें सगळ्यांनी हें केलें सरा वचून मेळया म्हूण सांगलें तुम्ही रस्त्यार बसताली आमी रस्त्यार आसता ओके ना आता कितें नोटीस बी दिला तुमकां आमकां नोटीस आतां आयिल्लें आसा नोटीस बी कांय दिना पूण येता आमकां तशी येता आनी धांवडयता तशें वचून मातशें थोडे दीस बरें रावता मागीर परत हें करता कोण हें कंप्लेन केली तेणें कंप्लेन कोण मातशें सत्री बिंजीवर कोण तेंग जालें जाल्यार फुलकारांचे येता मडगांवचो बाजार मडगांवचो बाजार म्हणटा तो असो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हळ्यार इतले वर्सांचे जो धंदो करता ताजे खातीर तो बाजार आहा म्हणून लोक साश्टीकर ते बाजारांत येतात आनी ही लोक आहा ती सगळी 99% ST समाजाची म्हळ्यार मूळ गोंयकार समाजांतली जी आपली भाजी रोयतात जी झाडां रोयतात कितें रोयिल्ली वस्त काडून व्हरून थंय विकतात आनी ताजे खातीर त्या बाजाराक नांव आहा आज जर तांकांच टार्गेट केली जाल्यार कसलो बाजार उरतलो आनी बाजार कोणा खातीर गोंयकारां खातीर काय भायल्या खातीर हें हो प्रश्न आहा आनी ताजे खातीर हांवें ते चीफ ऑफिसराक सांगिल्लें आहा टायम पडलो जाल्यार मडगांवच्या आमदाराकूय सांगतलो मडगांवच्या मार्केटान गोंय आसचें म्हणून नाजाल्यार मडगांवच्या मार्केटान सगळे गोंयचे भायलेच जर उरले जाल्यार मार्केट आनी गोंयांत आहा कशें कळपाचें जे भशेन आमचें आतां मोपा जालां मोपा एअरपोर्टाचेर गोंय दिसना गोंय कमी दिसता हिथ्रो एअरपोर्टाचेर गोंय चड दिसता सो अशी परिस्थिती येवंक जायना आमच्या मार्केटांनी आमच्या मार्केटांत आमचे लोक आसपा न्ही आतां कंप्लेन तांचेरूच कशी येता चोर बाजार चलयतात मरे मडगांव तो कोण चलयता कितले गोंयकार आहा थंय ते रस्त्याचेर डायरेक्ट रस्त्याचेर घालून बाजार चलयता ते कोता येता तुमकां आनी जंय स्थानीक गोंयकार आहा तोच चुकता हें हांवें चीफ ऑफिसराक सांगलां म्हाका दिसता ताजेय बी सहमत आहा की गोंयचे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टांक गोंयच्या बाजारांनी स्थान मेळपाक जाय आनी तांचेर कांय हें दिवाळी कोणाची दिवाळी गोंयकारांची भायल्यांची दिवाळी न्ही मागीर तांणी जर इतले वर्सां ते मार्केटाक नांव दिलां आपले वस्तू व्हरून थंय विकून ते तांचेर अन्याय जावंक शकना आनी जर अन्याय जालो जाल्यार आमी दुसऱ्यांच्या कोणाकूच धंदो करूंक दिवचे ना ते बी तांणी तकलेन धरचें सगळ्यांचें लिगल नासता थोड्या लोकां खातीर आतां आमचे फातोर्डान आमी बी दुसऱ्या भायल्याक हें करूंक दिना पूण जे भाजी रोयतात ताका भाजी आमी विकूंक दितात रस्त्या सायडीन स्टेडियमा कडेन हाजे कडेन डेजिग्नेटेड एरियाज आहा तशें हांगचो डेजिग्नेटेड एरिया इतल्या वर्सांचो डेजिग्नेटेड एरिया तो